4th एनिवर्सरी ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज हाका नमन करून हाचेर आमी आतां एकठांय जाल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराज हे फक्त एक नाव न्हू, इट वॉज एन आयडियोलॉजी. ही इज अ इन्स्पिरेशनल लिडर. आयच्या समाजा पासून ताची कार्य आमकां इन्स्पायर करता. कशे भाशेन आमी सगळ्यांक एकठांय घेवन मुखार वचपाची प्रेरणा दिता. हो एक लिडर जावन आसलो. ताणें आमकां सांगून दिलें कितें झगडी करपाक हे करपाक आमकां व्हडाचीच हें नाका म्हूण आमचें मन आनी चिंतप आनी डिटर्मिनेशन आनी प्लॅनिंग आसपाक जाय म्हूण. ही इज फेमस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, टॅक्सेशन आनी कशें ताणें सगळे दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक घेवन मुखार चल्लो. ही प्रेरणा तो आयज आमकां दिता. हिस्ट्री आमचो जायत्या लिडरांक उगडास करता, पूण शिवाजी महाराज इज अ नॅशनल हिरो. जाणें आमच्या स्वराज्या पासत आमच्या फ्रिडमा पासत पयलें पावल घातलें आनी हें पावल जायत्या वर्सांनी आमकां हिंदू स्वराज जावन आमकां भारत स्वराज जालो. ही ह्या महान मनशाची आयज आमी कौतुक करतात. ताणें समाजाच्या धाकट्या धाकट्या मनशाक दुसऱ्या समाजाच्या पासून कशें ताणें वागयलें, कशें ताणें मुखार घेवन गेलो, ती ताची आमकां प्रेरणा आसा. जेन्ना एक वराक एक मुस्लीम बायलेक कॅप्चर करून हाडटात, तो ताका नमस्कार करता, माते आपल्याक चूक जाल म्हणटा आनी ताका सगळे सम्मानान आपल्या तेच्या गांवांत परत दिता. दीस इज द इन्स्पिरेशन सच अ लिडर. केन्ना केन्नाच ताणें धर्माचो भेदभाव करूंक ना. आयज काल आमी जायते पळयतात, पूण आमी कितें तरी तेजें शिकपाक जाय. आमचो भारत एक महान देश जावन आसा. त्या भारत महान देशाक असल्या फुडाऱ्याची आयज पासून गरज आसा. फेब्रुवारी 19 ह्या दिसाक माऊली जिजाबाई जिजाऊ दिन म्हणटात, त्यांच्या उदरान छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माक आयले. तांकां ल्हानपणांतल्यान जिजाऊच्या माता जिजाऊन बरे संस्कार दिवन वाडयले. आनीक वडील तांचे शहाजी राजे आनी ते तांकां मार्गदर्शन लाभलें. आनीक फुडें तांचे मुत्सद्देगिरीक तांचे कडल्यान शिकून एक हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करपाची मोख ताणें आपल्या मुखार दवरून त्या प्रमाणे तो फुडें वचत रावलो. 16 वर्सांचेर ताणें आपल्या प्रताप दाखोवपाक सुरवात केली. गड जावन घेवप. मोगलाच्या अत्याचाराच्या वेळार हिंदू समाजाचेर जे जावपी अत्याचाराक कोण तरी आमकां देवा शिवाय आनी कोण आधार नाशिल्लो, अशा वेळार छत्रपती शिवाजी महाराज ह्यांच्या रुपान आमकां हिंदू समाजाक, हिंदू स्वराज्याक, देश आनी धर्म हे आमचें हे सांबाळ करपाक छत्रपती शिवाजीचो अवतारी पुरूश हांगा जल्म जाल्लो आसा. आनी तांचें कार्य जर पळयलें, ताणें सगळ्या समाजाक, सगळ्या धर्माच्या लोकांक एकठांय दवरले. तातूंत कसलोच भेदभाव नाशिल्लो.